नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवा. सुयश गावणेकर आज येवकार. खबर विस्तारान. वास्को जयराम नगरांत मोटारीन एकलेक मारली. शांतीनगरांतली रजिया मुजावर आत्ताक गेली. मोटारीन धपको दिवन तिका 50 मीटर ओडीत वेली. चिड्डून ड्रायव्हर फुजो. लोकांनी गाडयेचो नंबर नोट केल्ल्यान सड्यावेलो 24 वर्सांचो अमर हरमलकार सापडलो. थळावे सांगता ते प्रमाण त्या मोटारीन एके मोटारसायकलीक आदी मोखिल्ली. 2 मोटारसायकली पाठलाग करताल्यो. त्या बोवाळांत बायलेक मोखली. वास्को जयराम नगरात हिट अँड रन केस. स्पीडीर आशिल्ले मोटारीन एके बायलेक मारली. रस्तो क्रॉस करपी शांतीनगरांतले 68 वर्सांचे रजिया मुजावर म्हणटा ते बायलेक धपको. 50 मीटर ओडीत वेली. चिड्डोवन थंयच्यान फुज्यो. ती मोटार कोणाची तरी मोटारसायकलीक लागिल्ली म्हूण 2 मोटारसायकली खंय ते मोटारीच्या फाटल्यान लागिल्ल्यो. त्या बोवाळांत एक्सिडंट पळोवपी थळावे सांगतात. ती गाडी आयली सड्या वयल्यान न्यू ब्रिजा वयल्यान थंय ती 2 जाणां उडोवपाची मोटरसायकली करा. ते म्हाका दिसता तेच्या फाटल्यान लागले आनी त्या कोणाक खंय लायली तेणें त्या फाटल्यान लागले आनी हो म्हाका दिसता पिवन टायट आहा आनी हेजी स्पीड आसली 80-90 सुमार. क्रेटा गाडी ग्रे कलर थंय पावला आनी हांव पळय सकयल आशिल्लो रस्त्याचे सकयल व्हडल्यान आवाज जालो. आमचो टायर फुटलो. वयर पळोवन येत जाल्यार तो तिका घश्टीत हाडलो ना. आमी बॉब मारता थंय आहा इतल्यान गाडयो येयलो फाटल्यान आनी हो तेजे वयर गाडी चडयल्यान गेलो. मोटारीन रजियाक धपको दिवन 50 मीटर ओडीत वेली. लोकांनी नंबर नोट केलो पूण अर्धवट. रजिया बेगम म्हणून मुजावर डिसीज पर्सन पेडेस्ट्रियन ती एक गाडी रॅश एंड नेग्लिजंट ड्रायव्ह करून येताली ती तिका डॅश दिली आनी तिका बरें ऑलमोस्ट तिका 50 मिनट सुमार तिका हाडला हे करून. ओके 40 to 50 मिनट्स तिका हे आहा मार्क्स आसा तिका हाडला आनी हे केला डॅश दिला तिका. लोकांनी नंबर पयला पळया पण तेजे मदले लेटर मिसींग आसा. 2 नंबर आसा क्रेटा गाडी म्हणटा आनी तो मनीस तो हांगालो खंयचो तो खबर कोण तो मेले ती बायल ती हांगा रावता शांतीनगर रावता ती. कार वाले को ने एकदम निकल गया वो आगे उड़ा के चला गया. वहाँ से घसीटते हुए आए और उसके बाद मुझे पता नहीं. हिट अँड रन केस रजिस्टर करून पुलिसांनी तपास सुरू केलो. लोकांनी नोट केल्लो मोटारीचो अर्धवट नंबर आणि गाडी क्रेटा म्हणटात तितली म्हायती पुलिसां मेरेन पावली. ते म्हायतीच्या आदाराचेर वास्को पुलिसांनी सड्यावेल्या अमर हरमलकर म्हणटात त्या 24 वर्सांच्या तरणाट्याक मोटारी सयत उखल्लो. We were managed to nab the accused at Jairam Nagar, Daboli. So the accused name is Amar Harmalkar, is about 24 years, residence of Sada, Vasco. So presently we have registered the crime under section 279 304A and section 3 and 4 of MV Act and formalities of the accused of being done. हे गाडयेक आदी ओव्हर स्पिडींगे खातीर चलन दिल्लें म्हूण पुलीस सांगता. हे गाडयेक सुद्दां पयलीं आमी जस्ट लास्ट म्हयन्याक आमी तांकां ओव्हर स्पिडींगाची चलन दिल्लें आसा. ह्या गाडयेक आनी आनीकूय 2 चलन दिल्ले आसा. पयलीं सेम गाडयेक आमी पयलीं दिल्ले आसा आनी ओव्हर स्पिडींगाचे दिल्ले आसा. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. पर्यटन सीझन तेजीत आसतना पोर्ट्स कॅप्टनाची सिकेरे कांदोळे वाठारांत कारवाय. विधानसभेत बोवाळ जाल्या उपरांत सरकारात जाग. काल कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साचे टिमीन धाड घालून 5 बोटी जप्त केल्यो. ओव्हरलोडेड प्रवासी बोटी चलयतल्या कडेन सारक्या लायसन ना. अनधिकृत वॉटर स्पोर्ट्सवाल्यांचो विधानसभेत इशू आयिल्लो. नमस्कार, आमी सध्या आसा कांदोलीम हांगासर आनी तशेंच आमकां आयज सकाळीं फोन येयले की कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स मरीन इन्स्पेक्टर हेंच्यांनी येवन हांगासर रेड मारली आनी तशेंच तेंच्यांनी 5 बोटींचेर रेड मारून त्यो ताब्यांत घेतलेल्यो आसा. आनी तशेंच आमकां तेंच्या म्हायती कडल्यान फोन येयले की ज्यो बोटी तेंच्यांनी ताब्यांत घेतल्या त्यो ओवर पॅसेंजरा खातीर थोड्यो आसा आनी तशेंच तेंचे कडेन जे पायलट्स आहा तेंचे कडेन प्रॉपर लायसनूय नासले. तेका लागून तेंच्यांनी आयज ही सकाळीं फुडें येवन रेड मारलेली आसा. प्रुडंटा खातीर कांदोलीमच्यान नवसराज सलगांवकर. साखळे वाठारांत बेबदड बापायन आपले 15 वर्सांचे चलयेचेर लैंगीक अत्याचार केल्ल्याचो प्रकार उक्ताडार. मेळ्ळे ते म्हायती प्रमाण बापूय खंय टायट जावन सदांच आवयक पिट्टालो. आवयन घर सोडिल्लें. चली हायस्कुलाक लागून बापाय बरोबर रावताली. बुधवारा राती बापायन सोऱ्याच्या नेटार चलयेचेर हात घालो. बापायचे चिल्ड्रन्स एक्टाची आनी पॉक्सो केस केल्या. 7 दीस रिमांड पडला. जाचेर पातयेवन आयुश्य काडपाचें त्या बापायनूच धुवेचो घात केला. गोंयांतूय अश्यो केशी अदीमदीं घडटात, चडश्यो मायग्रंटांच्यो. मात हे खेप सांखळे वाठारांत घडला तो प्रकार वेगळो. बापायन आपल्या चलयेचेर हात घालो. लैंगीक अत्याचाराची केस. फामील थंयचीच. बापूय पिवन आवयक पिट्टा म्हूण आवयन घर सोडिल्लें.
15 वर्सांचे चली हायस्कुलाक लागून थंयच बापाय बरोबर रावताले. बुधवारा राती सोऱ्याचे गुहेत न्हिदिल्ले चलयेचेर बापायन हात घालो. जाग येतनाच चलयेन स्वताक साल्वार करून कशी तरी रात धुकल्ली. सकाळी हायस्कुलांत चलयेची मनस्थिती सारकी ना तें पळोवन टिचरीन ताचे कडच्यान कितें जालें तें जाणून घेतलें आनी आवयक आपयली. आवय आनी टिचरीन दिवचल पुलीस स्टेशन गाठून घडिल्लो प्रकार सांगलो. पुलिसांनी बापायक उखल्लो. ताचेर चिल्ड्रन्स ॲक्ट आनी पॉक्सो केस जाल्या. कोर्टा मुखार उबो केलो. 7 दिसांचो रिमांड पडला. तपास चल्ला. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. 2019 चिंबला जमीन बळकावपाचे केशी सांताक्रूजचो आमदार रुदॉल्फाक थाकाय. क्रायम ब्रांचीन ताच्या आड घाल्लो फसवणुकीचो FIR हायकोर्टान भायर मारलो. 31 जानेर 2019 ह्या दिसा रुदॉल्फान फोटोवन चिंबला एक जमीन बळकायल्या म्हूण तेन्नाच्या तिसवाडीच्या मामलेदारान कागाळ केल्ली. त्या आधाराचेर क्रायम ब्रांचीन केस केल्ली. सांताक्रूजचो आमदार रुदॉल्फाक थाकाय. ताच्या आड 2019 जमीन बळकावपाची केस फायल जाल्ली. क्रायम ब्रांचीन घाल्लो FIR हायकोर्टान भायर मारलो. हायकोर्टाचें निरीक्षण अशें: 2019 चिंबला तळयेकडेन रस्त्या खातीर सरकार झाडांची बेकायदेशीर कत्तल करता, झुडपांक उजो लायता म्हूण दावो करीत रुदॉल्फान धरणें धरिल्लें. तेन्नाचो येणावळ मंत्री रोहनान चिंबला जाल्ल्या जमीन बळकावपाचे केशीचेर कागाळ आयल्या. ताची चवकशी करूंक SIT नेमता म्हूण एके मुलाखतीन म्हणिल्लें. तेन्नाच्या तिसवाडी मामलेदारान 31 जानेराक रुदॉल्फ फेर्नांडीसा आड फसवणुकीची केस फायल केल्ली. त्या आधाराचेर क्रायम ब्रांचीन FIR केल्लो. कागाळींत नमूद केल्ल्यो गजाली पळयल्यार हे केशीचें कनेक्शन सिव्हील डिस्प्युटा कडेन दिसता. सेल डिडाच्या आधाराचेर म्युटेशन एंट्री जाल्यात. 4 वर्सां जावनूय एकाय सरकारी कर्मचाऱ्याचें नांव FIRांत आयिल्लें ना. तशेंच फसवणूक नेमकी कशी केल्या तेवूय FIRांत नमूद ना. ही केस कायद्यान बसची ना म्हण सांगून हायकोर्टान भायर मारली. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार. धारवाड सावन गोंयांत येतले तामिळनाडूच्या मोटारीन धारवाड गोंय महामार्गार रामनगरांतल्या सितावडा वाठारांत 4 जाणांक धपको दिलो. 3 जाण आगताक गेले, एकलो क्रिटिकल. सगळे खानापूर घार्लीचे. अपघाता उपरांत गाडयेंतले जोडपे खानापूर पुलिसेक सरेंडर जाले. चवकशी चल्ल्या. तमिळनाडू हांगासरल्यान गोव्यात वचपी एका टुरिस्ट गाडयेन रामनगर हांगासर चलत वचपी तिगांका ठोकर दिल्ल्यानी तेंचो जागीच मृत्यू जाल्लो आसा. तशेंच 1 जण गंभीर जखमी जाल्लो आसा. जे मृत्यू जाल्ले आसा ते खानापूर तालुक्यांतल्या घार्ली हांगासरले आसा. ह्या प्रकरणाची नोंद रामनगर पुलीस स्टेशनात जाला. तशेंच पुलीस पुढील तपास करीत आसा. सायबर क्रायमांत पयशे गेले ते गेले. गोंयच्या सायबर क्रायम पुलिसेंत फाटल्या वर्सा 49 ऑनलायन फ्रॉड केशी, तातले 35% फक्त 17 केशी सुटल्यो. 27 जाणांक धरले. सगळे केशींनी मेळून 5 कोटीची तोपी घाल्या. हे केशींनी आरोपीचे अकावंट फ्रीज केले. फक्त 20 लाखच रिकवर. मात फटयल्ल्यांक दमडी परत मेळूं ना. क्रायम ब्रांच SP मिडिया मुखार. Here we have registered 49 cases in which 17 we have detected. So workout percentage will be 35% and we have arrested 27 last year itself. See some cases, जैसे one case में there was a telegram में one person was asked to transfer, so that it was close to 1 crore. So the money varies, but I think the overall amount will be in, मतलब सारे cases add करेगा तो it will be in crores. No. Some are Nigerians, but majority of them are Indians. But what is happening is like, see, I'll tell you what is happening. The brainchild of most of the master brain जो है, they are actually outsiders. They come in contact with some of the local Indian people. उनको छोटा सा एक ये देके, मतलब they are actually brought into the crime. You give me your account number. आप उनके account number ले लेते, then उसके account number में पैसा डालते हैं and he gets a simple commission. Then the main money is sourced is taken by the criminal. केंद्राचो रोजगार मेळा ही तरणाट्यांक रोजगार संधी. केंद्रीय मंत्री श्रीपाद भाऊ उलयलो. केंद्राच्या रोजगार मेळ्याच्या 3ऱ्या आवृत्तींत गोंयांत 25 उमेदवारांक अपॉइंटमेंट लेटरां. हे उमेदवार गोवा शिपयार्ड, माजगांव डॉक, कोंकण रेल्वे, नॅशनल स्टॅटिस्टिकल ऑफिसा सारकेल्या खात्यांनी भरती जावपाचे. प्रधानमंत्र्यान 71,000 जॉब लेटरां रिलीज केली. The Honorable Prime Minister
Shri Narendra Bhai Modi ji has always laid the emphasis on generation of employment, leveraging technology for innovation and citizen centricity, and attracting investment in various sectors of the economy. The Rozgar Mela is a step towards the fulfillment of the commitment of the Honorable Prime Minister to accord highest priority to employment generation in the country. In the past, all important initiatives like Make in India, Startup India, production-linked incentive, and the skill development program have been major contribution in the employment generation for the youth of the country. पेडण्या RTO कडेन आतां मेरेन टॅक्सी रजिस्ट्रेशनाक फक्त 72 अर्ज आयल्यात. RTA अधिकारी सांगता टॅक्सी रजिस्ट्रेशनाक अर्ज दिवंक आज सांजे मेरेन प्राज आसा. मोपा एअरपोर्टाचेर अजून ब्लू टॅक्सी कावंटर नोटिफाय जाल्लो ना. सरकारान इत्सूक टॅक्सीवाल्यांची म्हायती मागयल्या. डायरेक्टर टास्क फोर्सान जी दिल्या फॉर्मा लोकांक ती 50 येयल्या आनी 22 PCO म्हणून तेंच्यांनी दिल्या. सो टोटल 72 फॉर्मा आमचे कडेन येयल्या. सर आता ते सध्या टॅक्सीकारांचे जे इश्यू आसा पळय त्यांचे फॉर्मा कितले ते 22च सध्या आसात अशें दिसता तुमकां बरोबर न्ही. 22 जाणांनी 22 आयल्या. हां एकंदरीत सर कितें आसा ते सध्या ते फॉर्म भरल्या उपरांतूच त्यांचे ते काउंटर जे आसा तांकां मेळटले अशें कितें आसा सर. हे आतां फॉर्मा आतां येता पळय फाल्यां मेरेन आमी 5:30 मेरेन आमी ती घेतले आनी त्या फुडें मागीर कितें प्रक्रिया आहा पळय प्रोसिजर सरकाराचो त्या प्रमाणे आमी मागीर ती हे करतले. IIT सांग्यारूच जातली म्हणून सांगेचो आमदार मंत्री सुभाष फळदेसाय ठाम. सांगे BJPन थंयच्या लाडली लक्ष्मी लावार्थ्यांक सँक्शन लेटर दिवपाची कार्यावळ केली. आपल्या कडेन दिसाक 150-200 लोक जॉबाक येता. IIT जाल्ली जाल्यार 1000-1500 नोकऱ्यो मेळपाच्यो. सांगेकारांक खंय पिकासांव जावंक जाय. मात IIT सांग्यारूच जातली म्हूण आमदार मंत्री उलयला. सपोर्ट जाय. आमी केन्ना केन्ना उलो मारतात तेन्ना तुमी येतात. IIT सारको बरो प्रकल्प आयज सांग्यावेल्यान एखाद्या वेळ बसलो पूण पिकासांव इतकेच केला. म्हजे कडेन दिसाक 150-200 लोक येता कामा खातीर. सरकारा कडेन तितकी वेकन्सी जायना. एक IITचो प्रकल्प आयज जर जाता 1000-1500 नोकऱ्यो हांगा जावपाच्यो. आयज सांगेकारांनी ही संदी हांव सांगेकारांनी म्हणटा तेन्ना सांग्यावेल्या म्युनिसिपालिटी आनी उगे पंचायतीक सांगता हो प्रकल्प तुमच्या हातांतल्यान गेलो तरी तो सांग्यारूच जातलो पण दुसरे कडेन जातलो. केंद्राच्या हायवे प्रकल्पाक लागून मोलेचे 39 दुकानांचेर संकट. मोले बोंडुमळ ते दूधसागर रिसॉर्ट मेरेन फ्लायओव्हर बांदपाचो प्लान. फ्लायओव्हर जाल्यार लोक वेल्यान वतले. गिरायक मेळचें ना म्हणून पसरकारांक धाकधूक. तांचो धंदो बुडल्यार तांच्या फॅमिलीचें कशें कितें काय म्हूण थळाव्या सरपंचाचो प्रस्न. आमकां अशें कळलेलें की एक्झिस्टींग रोड आसा पळय तोच वायंडींग जातलो अशें आमकां कळलेलें. पूण आतां आमी न्यू प्लॅन तेंच्यांनी तेन्ना दाखयलो पळय तेजेर फ्लायओव्हर म्हणून आमकां सांगलें फ्लायओव्हर जातलो म्हणून. जेन्ना फ्लायओव्हरान गाडी गेली न्ही ती काय सकयल येवपाना मार्केटान. एकदां गाडी गेली की डायरेक्ट दुसऱ्या डेस्टिनेशनाक तेंच्या डेस्टिनेशन आहा पळय थंयच थांबतली. आमकां खूब इफेक्ट जाता ह्या फ्लायओव्हर जाय. हायवे हो जावंकूच जाय. आमकां सरकाराक हायवेक आमचो ओपोज ना. पूण हायवे करता आसतना जे हांगासर 39 डिपेंडंट आसा तेंचे हिचितून सरकारान तेजेर निर्णय घेवचो आनी जाता तें करून जाता तितले ह्या 39 लोकांक जाता तितलो हेल्प जाता ते बद्दल निर्णय घेवचो. आमी ह्या संदर्भात नॅशनल हायवे आहा पळय तेका लेटर केला की आमकां जो तुमचो स्ट्रक्चर आसा जे तुमचे आउटलायन आसा ती आमकां मातशी दाखोवची म्हणून. आनी सपोज जे कोण जेंचे स्ट्रक्चर वता जेंचो बिजनेस वता तांकां तुमी कशें सेटल करतले ते मातशें प्लॅन आमकां दाखोवचो म्हणून आमी तुजे कडेन लेटर केलो. पण हो समज जर फ्लायओव्हर हांगसरल्यान जालो जाल्यार ही जी 39 शॉपां आसा ही डायरेक्ट एफेक्ट जातली. कारण ज्यो गाडयो हांगासर ट्युरिस्टाच्यो येता जावं 4 व्हिलर 2 व्हिलर हेंच्या पासूनच ह्या मोल्या गांवान हो बिजनेस जो जातालो
आनी ही समज जर गाडयो फ्लायओव्हरा थ्रू गेल्यो जाल्यार मोल्याचें अस्तित्व वयतलें. सरपंचांनी मागणी केल्ली आसा की गोव्हर्मेंटान हांकां कितें तरी तेंचो सांबाळ करूनच हो फ्लायओव्हर जावचो म्हणून. मोलेच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.